पळोवया अपडेट खबरो। पर्रा नायजेरियनाच्या खुनाच्या केशीन पुलिसांनी दुबाविताक धरलो। सुरेन पॉलाक शापोरा अटक। ओमकार पालेकारा सयत 11 जाण फरारी। पुलिसांच्यो 3 टीमी गोंया भायर। स्टुडंट विजाचेर येवपी नायजेरियनांक पर्रा रावंक दिवचे नात। नायजेरियनांचो अड्डो जाल्ल्या बार्राचे लायसन रद्द। बेकायदेशीर फार्म हाऊसाचेर कारवाय। पर्रा ग्रामसभेन थाराव। नायजेरियनांचो परवरेचो धुमाकूळ आटापा हाडपाक पुलीस सुरवातीकूच गेले फेल। मदान 8-10 नायजेरियनांनी पुलिसांक केले पील। फुटेजीचेर पळयात पुलिसांची गत। मुक्ती पयली जल्मल्ल्या गोंयकारांच्या वंशजाक पुर्तुगेज नागरिकत्व दिवचे न्ही। पुर्तुगेज एम्बसीची पुर्तुगाल सरकाराक शिफारस। मात एम्बसीतली सुत्रां म्हणटात खबरेन तथ्य ना। आणि ड्रग्स प्रकरणात राजकारणी आणि सत्ताधारी पक्षाचे आमदार घुसपल्यात काय कितें हाची सीबीआय चौकशी करची। राष्ट्रवादी काँग्रेसीची मागणी। खबर विस्तारान पर्रा नायजेरियनाच्या खुनाच्या केशीन पुलिसांनी पयली अटक केली। म्हापशे पुलिसांनी मंगळारा राती सुरेन पॉल ह्या दुबाविताक अटक केली। ताका आयज कोर्टामुखार व्हरून पुलीस कस्टडी घेतले। पुलीस ह्या प्रकरणात शापोरा आणि हणजूणच्या कांय दुबावित भुरग्यांक सोदतात। ओमकार पालेकारा सयत 11 जाण दुबावित आसात। तांकां सोदपाक सध्या पुलिसांच्यो 3 टीमी गोंया भायर गेल्यात। फाटल्या सप्तकांत बुधवारा राती आबोदो हे नायजेरियनाचो खून जाल्लो। मंगळारा राती म्हापशा पुलिसांनी दुबावित सुरेंद्र पालाक हे केशीत धरलो। ताका आयज म्हापशा कोर्टा मुखार कस्टडी खातीर उबो करतले। ताचे चौकशेंतल्यान हेर आरोपींचो सोद घेवपाचो यत्न सध्या पुलिसांची टीम करता। ड्रग्सांच्या वेव्हारांतल्यान आबोदोचो खून जाला म्हणपाच्या निश्कर्शाचेर पुलीस आतां मेरेन पावल्यात। नायजेरियनांनी शापोरा आनी हणजूणच्या कांय भुरग्यांची दुबावित म्हूण नांवां घेतल्यात। ते प्रमाण चौकशी सुरू जाल्या। पुलीस सध्या ओमकार पालेकारा सयत 11 जाणांचो सोद घेतात। गोंयच्या पुलिसांच्यो 3 टीमी सध्या हे मोहिमेचेर गोंया भायर गेल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। स्टुडंट विजाचेर येवपी नायजेरियनांक पर्रा हे फुडें भाड्यान रावंक दिवचे नात। मात ट्युरिस्टांक बंदी आसची ना असो थाराव पर्रा ग्रामसभेन मंगळारा घेतलो। हो नेम मोडटल्या घरकारांचेर कारवाय करतले। नायजेरियनांचो अड्डो जाल्ले ब्रिटोडा वाड्यावयले बार एंड रेस्टॉरंटाचे लायसन रद्द करतले। बेकायदेशीर फार्म हाऊसाचेर कारवाय करपाचें थारला। रेस्टॉरंटाची धनी म्हणटा खून रेस्टॉरंटान जावंक ना जाल्यार ते कित्याक बंद करतात। Gram Sabha members unanimously resolved to send notices to all the house owners who have rented out their premises to foreign nationals to vacate the said foreign nationals from their premises on receipt of notice, as they have not obtained any NOC from the Panchayat to sublet their premises to foreign nationals. The second resolution is to letter will also be sent to Mrs. Santa Catarina Carlota, revoking her restaurant license with reference to the complaint received by this village panchayat, the villagers of Parra who have written this complaint against the bar and restaurant. नायजेरियनांच्या हालींच जाल्ले उपद्रवाचे फाटभुंयेर पर्रा मंगळारा खासा ग्रामसभा आपयल्ली। गोंयकार पयशे मेळटा म्हूण फॉरेनरांक घरान भाड्यार दवरतात, मात तांचे कडल्यान सी फॉर्म घेनात, तांची वळख तपासनात। मायकलान पुलिसांचेरय फोग काढलो। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो मिस्टर राणा तेणी खोऱ्यांनीच 2 जाण आमचे जे कोण नायजेरियन अरेस्ट केले आणि तेंचे कडसून येदे व्हडलो माल धरलो। आमचे कडेन अंजुना पुलिस स्टेशना 80 people are working. कालांगुटान अबाउट 75 एंटी नार्कोटिक सेल आमचो जो आहा तितून आनी कितले अबाउट 45 येदो व्हडलो स्ट्रेंथ आसून हेंचे कडेन एक नायजेरियन अरेस्ट जायना। खंयचेच ऑर्गनायझेशन जर बरें चलपाक जाय जाल्यार ताका एक प्लॅनिंग आसता। आमचे गोवा पुलिसान प्लॅनिंग सारकें ना। दे डोंट हॅव who is going to look after all these foreigners who are staying illegally in Goa, or who is going to check them? They don't have mechanism. Nothing is in place. So they need to set their own office correct. फाटले पंचायत वेंचणुकेक राविल्ल्यान नायजेरियनांचे निमित्त काडून आपल्या आड हे कारस्थान अशें कॅटी क्रिस रेस्टॉरंट चलोवपी
सांता कातारीन डिसोजा म्हणटा. ती म्हणटा रेस्टॉरंटान बेकायदेशीर कांयच ना. आमच्या रेस्टॉरंटात जावंकूच ना खबरो, तर आमकां कित्याक हें हितून मेन कल्प्रेट कोण हा तो पयलो कित्याक सांपडना अजुनूय. इलेक्शन भरलेली हेचेर इंडिपेंडंट भरलेली त्याच पंचायत त्या इलेक्शनाक सावन आयज पासून हांव सफर जाता की म्हजें कितें तरी घालूंक सोदतात. आतां कोण घालूंक सोदतात हांव कांयच नको. हें कितें पॉलिटिक्स. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. नायजेरियनांचो पर्वरेचो धुमाकूळ आटापा हाडपाक पुलीस फेल गेले. सरकारांतले कांय मंत्री आमदारूय ही गजाल मान्य करतात. मात गृहमंत्री मनोहर पर्रीकार पुलिसांची चूक मान्य करपाक तयार ना. पर्वरे नायजेरियनांनी सुरवातीक घाला त्या धुमाकुळाची व्हिडिओ फुटेज पळयल्यार तांणी पुलिसांक कशें पील केले ते स्पश्ट दिसता. पळयात मदान 8 ते 10 नायजेरियनांनी गोंयच्या पुलिसांची कितें परिस्थिती केल्ली ती. बिरेस्तारा पर्वरी हायवे वेल्यान वचपी हर्स व्हॅन हाडून नायजेरियनांनी मेल्ल्या नायजेरियनाची कूड काढून रस्त्यार उडयली. पुलीस ते पळयत रावले. 10-20 नायजेरियनांनी उपरांत कायद्याच्या रक्षका मुखारच कायदो हातान घेतलो. डिवायडर काढून उडयलो, रस्तो आडयलो, सावार घालो. पुलीस रस्त्यावेली कुडीचेर कपडो घालपाक गेले, पूण नायजेरियनांनी तो शेवटून उडयलो. पुलिसांनी तो कपडो परत हाडलो. कूड धापपाचो यत्न केलो. नायजेरियन चाळावले. तांणी कपडो काढून घेतलो आणि 2 पुलिसांक धुकल्ले. एकलो पुलीस वचून गाडयेर आदळ्ळो. तांणी आमच्या पुलिसाचेर खाकी वर्दीचेर हात घालो. आमी कितें केले? काय ना. ह्या खिणाक पुलिसा परस नायजेरियनांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचे मान्य केले जाल्यार पुलिसांचेच गाळपणाक लागून हे जाला ही गजाल मुख्यमंत्री पासून मान्य करता. खून जाल्ले नायजेरियनाची कूड घेवन हर्समॅन वतना कांय नायजेरियन स्कुटरी घेवन फाटल्यान येतात हे पुलिशेक कळयल्ले. गृहमंत्री म्हणटा ह्याच खिणाक व्हॅनीतल्या पुलिसांनी एस्कॉर्ट व्हॅनीक मजती खातीर आपोवंक जाय आसले. ते आयले की त्या हाज्या फाटल्यान कोणाच्या हॉर्स व्हॅनाच्या फाटल्यान बरोबर हॉर्स व्हॅनाच्या फाटल्यान आयले. आतां हे कितें पुलीस सगळें एंटिसिपेट करूंक शकतले अशें ना. ओन्ली वन स्मॉल मिस्टेक पुलीस डीड. दे शूड हॅव सेंड एन एस्कॉर्ट व्हेकल विथ द हॉर्स व्हॅन. बट दे गॉट बिझी इन पर्रा, सो दे प्रॉब्लेमली डिडंट थिंक इट. हॉर्स व्हॅन तांच्यांनी गर्देन सापडली पळय तिचेर हल्लो केलो. आतां तो एरिया अशी की एकदां तुमी हल्लो करून ते बॉडी रस्त्यार उडयली की रस्तो ब्लॉक. हर्स व्हॅन आडयले उपरांत चड फोर्स हाडलो. खूब पुलीस जमले, पूण सावार चालूच उरलो. मात चूक मान्य करूनय मुख्यमंत्री कारवाय करपाक तयार ना. कित्याक? कारवाय कित्याक ना? नायजेरियन हर्स व्हॅनी फाटल्यान येतात हे कळयल्ले. पुलिसांनी त्याच खिणाक एस्कॉर्ट व्हॅनीक मजती खातीर आपोवंक जाय आसले. चूक मान्य करूनय मुख्यमंत्री कारवाय कित्याक करिना? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 20 डिसेंबर 1961 पयलीं जल्मल्ले गोंयकार आनी तांच्या वंशजांक पुर्तुगेज नागरिकत्व दिवप बंद करचे अशी शिफारस भारतातले पुर्तुगीज एम्बसीन पुर्तुगाल सरकाराक केल्या. दोनूय देशांमदले संबंद सुदारपा खातीर ही गजाल करची पडटली अशें एम्बसीन म्हळां. दुहेरी नागरिकत्वाक लागून दोनूय देशांमदीं कोफुसांवां जातात अशें राजदूतान म्हळां. पुर्तुगेज नागरिकत्व घेतल्यार खरें भारतीय नागरिकत्व सोडपाक जाय. मात हे खबरेचेर दिल्ली दुतावासांतलीं सुत्रां म्हणटात तशें कांयच ना. गोंय पुर्तुगेज राजवटींतल्यान डिसेंबर 1961 मुक्त जाल्ले. भारत स्वतंत्र जाले उपरांत दोनूय देशांमदले संबंद बदलले. 1955 वर्सा भारतान संबंद तोडले. उपरांत 1974 वर्सा परत जाग्यार आयले. उपरांत भारतान पुर्तुगेज दुतावास सुरू जालो. 2012-2013 पुर्तुगेज नागरिकत्व मेळिल्ले 2200 गोंयकारां मदले 500 सरकारी कर्मचारी आशिल्ले. वर्स 2011 पुर्तुगेज नागरिकत्व आशिल्ले 1968 गोंयकारांची नांवां गोंयच्या मतदान वळेरेंतल्यान काडिल्ली. आफ्रिका, आशिया आनी लॅटिन अमेरिका खंडांतल्या कॉलनींतल्या लोकांक नागरिकत्व दिवपाची निमणी मुजत पुर्तुगेज सरकारान थारावंक ना. पुर्तुगेज अधिकारी म्हणटात हे कितले तेंप चालू उरचे हो निर्णय राजकी. पुर्तुगेज नागरिकत्व घेवपी चडशे लोक हे युरोपान बऱ्यो नोकऱ्यो, काम धंदो मेळटलो म्हूण आशेन ह्यो गजाली करतात. पूण पुर्तुगेज नागरिकत्व घेतना खरे कायद्यान भारतीय नागरिकत्व सोडपाक जाय ते खुबशे जाण करिनात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.